नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंय नितळ, सोबीत आनी आत्मनिर्भर करपाक सरकार यत्न करता. अशें आसतनाय कांय औद्योगीक आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांत हाडून उडोवपाच्यो घडणुको वाडल्यात. तांणी हें थांबोवचें नाजाल्यार सरकार अस्थापनांनी सील मारपाकूय फाटीं-फुडें पळोवचे नात. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. हरवळे पंचायत वाठारांत मटेरियल रिकवरी सुविधा केंद्राच्या उक्तावणाक उलयतालो. दुसरी गजाल आमी पळयता की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आनी जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आमी वर्किंग सुरवात केला. आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आनी हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतकें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना. आणि त्याच्याच खातीर आमकां सातत्यात सपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आनी हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय. वॉट एवर द म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी त्याच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पळय न्ही ती सगळी सरकार करपाक शकता. बट हाज्या फुडें म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आनी दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आनी उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आनी हे टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाक जाय. म्हणून सातत्यात सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीरय वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदेय करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आनी हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयलीं त्या ती स्ट्रिक्टली आनी आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव समेस्त हॉटेलवाल्यांक आनी इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदतां की हाज्या फुडें जर तुमच्या अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना. हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता. कारण अशा पद्दतीन आमी आमचे गांव हे नितळ दवरता, आमी आमचे गांव हे स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आमी अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही सामान्य मनशान सुद्दां अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची. आणि म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना. मुर्डेश्वर दर्यांत 4 विद्यार्थिनी बुडल्यो. एकल्याक मरण, तिगांचो सोद चालू आसा. आनीक 4 एका खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. शैक्षणीक सहली खातीर कुत्तूरच्या एका शाळेंतल्यान 46 विद्यार्थी आयिल्ले. भितरल्यो 10 चलयो उदकांत देंविल्ल्यो. थळाव्या नुस्तेमारांनी 4 भायर काडली. कारवार जिल्ह्यातल्या भटकळ तालुक्यात येवपी मुर्डेश्वर हांगासर आयज संध्याकाळी सहलीक येल्ल्या 4 विद्यार्थ्यांचो समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा. कोलार हांगासून एकूण 46 विद्यार्थी आणि सहशिक्षक शैक्षणिक सहलीक मुर्डेश्वर हांगासर येल्ले. आयज संध्याकाळी ते मुर्डेश्वर हांगासरल्या समुद्र किनाऱ्याचेर खेळत असताना अचानक येल्ल्या मोठे लाटेंतल्यान 4 विद्यार्थी आसात ते व्हांवून गेल्ले आसात आणि तेंचो मृत्यू जाल्लो आसात. या प्रकरणी एका विद्यार्थ्याचो मृतदेह सापडलेलो आसात आणि 3 विद्यार्थ्यांचे मृतदेहाची शोध सध्या संबंधित विभाग घेत आसात. पुरवठा खातीर प्रमोद मोंडे. हणजुणा वागातोर वाठारांत बेकायदेशीर तंबाखू प्रॉडक्ट विकपी दुकानांचेर खंय कारवाय करात म्हण शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबोन उपजिल्लोधिकाऱ्या सयत पुलिसेक बरयला. मंगळारा लोबो PI घेवन इन्स्पेक्शनाक. बेकायदेशीर हुक्का विकपी शॉप चलयतल्यांचेर कारवाय केल्या. ग्रँड शिवार आमच्या वागातोर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट I was just passing this side. I saw this shop, हुक्का शॉप. आणि आम्ही आमच्या अंजुना PI घेऊन हांगा येयले. त्याच्याकडे पंचायतीच्या पासून परमिशन ना. I have made a letter to deputy collector, to the panchayat and to the PI. Requested the deputy collector की through the PI त्याने ही सगळी शॉपां सील केल्ली जाय. हुक्का विकतात ओपन आणि पंचायत परमिशन कित्याकूच ना. हे चल्लां आमच्या अंजन. आय थिंक द ऑनरेबल CM हॅज टू लुक इन टू दीस अँड दीस थिंग शूड नॉट हॅपन. आमची ट्युरिस्ट स्टेट म्हणटात
आणि हे बाबा कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ओन्ली शॉपां सील जाल्ली जाय. इट इज बॅन्ड सबस्टन्स आणि ते ओपनली अरे न्ही हुक्का शॉप म्हणून घातला वयल्यान पळय दिसत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आता ईडीची चौकशी. मनी लॉन्ड्रिंगा विशयी चौकशी करपा खातीर गोंयचे ईडीन एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नोंद केला. उत्तर दक्षिण गोंय पुलिशेक स्कॅमा विशयी FIR कॉपी दिवंक सांगल्या. ईडीच्या एका ऑफिसरान प्रुडंटाक सांगलें 1 कोटी वयर रुपयांचे गैरवेव्हार जाल्ल्यान खंय हे केशीत आता ईडी भितर सरल्या. Goa Enforcement Directorate has initiated the investigation into the alleged cash for job scams, and for that ED has asked both North and South Goa Police to provide the case details and case files which are registered against the several cash for job accused, and it is very much hopeful that both North Goa Police and South Goa Police will comply with the request of Enforcement Directorate. Usually in the cases where the crime proceeds are more than 1 crore rupees, Enforcement Directorate intervenes and investigates those cases in the angle of money laundering. So there are several cash for job scams in both the districts of Goa where the crime proceeds are more than 1 crore rupees. Hence, Enforcement Directorate has registered one enforcement complaint information report to initiate the investigation. Mukesh Kumar for Prudent. हळडोणचो आमदार काल्लुसाच्या एक्स्टॉर्शनाचे प्रकरणात आरोपीक जामीन दिवचो न्ही. भायर आयले उपरांत आनिकूय व्हिडिओ व्हायरल करीत म्हूण पुलिसांचो आर्गुमेंट. तो आनिकूय कांय जाणां बरोबर गुंतला जाल्यार खंय तपास करचो पडटलो. जामिनाचे प्रकरणात हळडोणच्या एका मतदारान हस्तक्षेप अर्ज घाला. बुधवारा निकाल लागल्यार उपरांत जामिनाची सुनावणी. एक्स्टॉर्शनाचे प्रकरणात काँग्रेसीन तांच्या आमदाराक काडून उडोवचो. विशय डायवर्ट करूंक खंय काँग्रेस मुख्यमंत्र्याचेर एक आरोप करता. दोशी आमदारान स्वता राजिनामो दिवचो. हळडोणचो आदलो आमदार ग्लेन उलयलो. BJP कार्यकर्त्यांची काँग्रेस ऑफिसा भायर निदर्शनां. And here Congress has rocked us telling lies, spreading lies that they've been doing nowadays. And Congress he Paul. Why are the Congress crowd and their partners? Nakali Vishay I did this about Honorable CM, spreading lies. And today it is important that this Kallus, MLA of Aldana, needs to come out with a fact. He should tell the people that he is the truth, and that probably people will appreciate. Let him come out and tell, मुझे चूक झाली, I am so and so person, and this is what I done. But don't keep on telling lies. Last 2.5 years has been keep on telling lies in and out. And person like this is not fit to be in the assembly, and he should immediately resign as soon as possible. And his screen recording, which I'm saying cannot be more. It is a genuine thing. So come out and clarify. Why is he not clarifying today? Why is he silent? काही काँग्रेसचे लिडर्स आसा ते अजूनही ह्या विशयाकडे दुर्लक्ष करता आणि ते खंय तरी विषय डायवर्ट करपाक लागून खंय तरी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेता, मुख्यमंत्र्याचे मिसिसीचें नांव घेता, कितें तरी जॉब स्कॅमीन ते इन्वॉल्व आसा म्हणून खंय तरी येदो व्हडलो विशय तुमी करता, कितें तरी प्रूफ दाखया आनी कितें तरी फुडें व्हरा न्हू. आयज जे प्रकरण घडलेलें आसा, म्हाका दिसता जे आमदाराचें नांव येयलेलें आसा तो व्हिडिओ आयज सगळ्या भुरग्यांच्या फुड्यान पावलेलो आसा आनी तो व्हिडिओ खंय तरी कोणी एडिट करूंक ना, कोणी मॉर्फ करूंक ना. तो व्हिडिओ सारको लायव्ह एग्जाम्पल आसा. कोणूय पळयलो जाल्यार तो व्हिडिओ पळयना फुडेंच कळटा की त्या व्हिडिओन कितें घडटा तें. आमची फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा की त्या आमदाराक बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचो. कित्याक लागून तो लोकप्रतिनिधी आसा, तो खुबशा लोकांक रिप्रेझेंट करता. गोंयांत रावपी आनीक एक क्रिस्तांव फामिलीक CAA नागरिकत्व. मुख्यमंत्र्यान सेबेस्टियन परेर आनी ताच्या फामिलीक CAA सकयल नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र दिलें. पाकिस्तानी क्रिस्तांव फामिलीक 43 वर्सां उपरांत भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळां. CAAचो खरो फायदो देशांत आनी गोंयांतूय दिसपाक लागला, मुख्यमंत्री उलयलो.
Under the Government of India's provision in the Citizenship Amendment Act 2019 हाच्या अंतर्गत सिटीजनशीप तो मिस्टर शेन साबास्तीन पेरेरा हाका दिवपा खातीर आज आमी हांगासर आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीत आमी सुरवातीक CAA इंडियेंत पास जालो आनी त्या बिलाचें स्वागत करपा खातीर पणजेंतल्यान एक व्हडली रॅली काडलेली. तेन्ना बरेच जाण विचारताले कितल्या गोंयकारांक हेजो फायदो जातलो काय म्हणून. आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे आतां तेजो फायदो देशांत आनी आमच्या गोंयांत दिसपाक लागलेलो आसा. तेजो पेरंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनल्स आशिल्ले, पाकिस्तानाकूच रावताले. ओरिजिनली दे आर इंडियन बट ते पाकिस्तानान उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या ह्या मदल्या हातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोंक शकना जाली. बट तेजी मोग तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार. तो अभिमानान म्हणजे इंडियन पासपोर्ट जो आसा तो घेवपाक शकतलो. ताका इंडियन नॅशनॅलिटी मेळ्ळी. हांगासर आपले सगळे डॉक्युमेंट्स तयार करपाक शकतलो वीच वील हेल्प हिम फॉर हीज नेक्स्ट जनरेशन. प्रमाणपत्र मेळ्ळ्या उपरांत परेरा फॅमिलीन खोस उक्तायल्या. इतलीं वर्सां सिटीजनशीप सर्टिफिकेट नाशिल्ल्यान कसलीच वळखपत्रां करपाक मेळनाशिल्लीं. देखून काम मेळनाशिल्लें. मात CAA खाला हें प्रमाणपत्र मेळिल्ल्यान आतां काम मेळटलें अशें सेबेस्टियन म्हणटा. I was a Pakistan national. I got my citizenship after very long. It's been 43 years. I was only 4 months when I came to India, and I did all my schooling over here. I got married as I applied when I got married, and I did not get. I surrendered my passport, and I did not get the citizenship. Since I came to know about this CAA Amendment Act, I applied to this, and I got my citizenship in 3 months. So after so long, I've got my citizenship. So now I can make my IDs. I can work as I could not work before. I feel very happy about this act which has come out, CAA. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. म्हापसा अंसाभाटांत एका रशियन टुरिस्टान लायटीच्या खांब्यार रेंट कार मुखली. ताचे पयलीं खंय परवरे एकट्याक धपको दिल्लो. लोक खंय गाडयेचो पाठलाग करताले. म्हापशा धरलो. हारसो देंवयना म्हूण लोकांनी गाडयेचेर फातर घालो. थंयच्यान पळ काडटना खंय लायटीच्या खांब्याक धपको. टायट आशिल्लो म्हूण दुबाव. काल अंसाभाटान म्हापसा हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. म्हापशेचेच भुरगे काल फिल्म पळोवपा खातीर पर्वरी आयनॉक्सान गेल्ले. रिटर्न येतना सुकूर हांगासर पावतकूर एक रेंट अ कॅब त्या गाडयेन एक रशियन कपल आसली. ती ड्रंक आसली खंय. ती तेंच्यांनी जे भुरगे आसा ताका एकट्याचेर गाडी मारिल्ली आसा आनी ते स्पॉटा वयल्यान धांविल्ली आसा. तेज्या खातीर जे भुरगे आसा ते सुकूरच्यान म्हापशा व्हरून तेजे फाटलाग करताले. आनी जे रशियन आहा तो ड्रायव्ह करता करता ताणें म्हापसा जे अंसाभाट आसा थंय पोर्णिमा हॉटेल थंय पावलो आनी थंय तो टर्न घेतालो आनी थंयच त्या भुरग्यांनी ताका आडयलो आनी ताका सांगताले ते ग्लास सकयल घे. सो रशियन आहा तेणें तेंचें आयकूंक ना म्हणून जे भुरगे आसा ते एग्रेसीव जाल्ले तेंच्यांनी गुणो काडून तेंच्या गाडयेच्या ग्लासार घातिल्लो आसा आनी गाडी तेंची ग्लास आहा ते डॅमेज जाल्ले आसा. आनी जो रशियन आहा तो भिवून पळ काडपाचो प्रयत्न केलो. ताजो गाडी आहा ती आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी लागींच एक लायटीचो खांबो आसलो. तेणें समतीत त्या लायटीच्या खांब्याचेर गाडी मारिल्ली आसा आनी तेन्नाच लायटीच्या जो धक्को बसलो लायटीच्या खांब्यार तेन्नाच ती गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा. गाडयेचे एर बॅग इंजीन बी थंयच्यान हें जाल्लें आसा, फुटिल्लें आसा. सोमतेच म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी अशें आमकां कळोन येयलें की गाडयेन ज्यो हे आसले गांजा बीन तसले त्या गाडयेन आशिल्ले खंय. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव श्रोतार. रस्त्याची कामां करतना उदक्याच्यो लायन फोडपाच्यो थांबना. मंगळारा खांडेपार भितरल्या रस्त्याचें काम चलतालें. ऑपरेटर कन्नडी ताका पायपलायन आसा म्हूण सांगिल्लें. ताचे तकले वयल्यान गेले. ओपा सावन उजगांव वचपी 250 मिलीमीटर पायपलायन फोडली. 2-2.5 वरां जालीं उदक व्हांवता. कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर तो मेरेन पावंक नाशिल्लो. हाँ लेवल करी त्या काम सांगू वताले आमी ती चेंबर तेंका कळटा तेंका भाशा ते सगळे कन्नड. हय 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 ताका सांगलें सांगता आसतना तो घेवन येयलो ते सगळे
ताणें पळोवना तो हें आहा तो. आणि ताका सांगो हांव सांगो दिलें फुटलो खंय. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगासर हे खांड्यापारा हांगासर हे रस्त्याचें काम चालू आसा नॅशनल हायवेचें आनी लेवलिंग करतना आयज खंय तरी एक मशीन हांगासर लेवलिंग करतना एक चेंबर आसलो हांगासर शेजराक ही रावता लोकांनी सांगलें की चेंबर आसा थंय मशीन घालनाका म्हणून तरी आसतना तेजी भाशा कन्नड आसल्या कारणान तेका कांय कळोंक ना तेणें तो चेंबराचेर ते JCB आहा ती चडयली आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां जवळ जवळ 2 वरां जालीं हे उदक अशा पद्दतीन आतां वेस्ट जाल्लें आसा रस्त्यावयल्यान वयता आनी आजुनूय हांगासर PWDचे अधिकारी कोण पावोंक ना आनी म्हाका दिसता ही जी लायन आसा ही एक्सक्लुझिवली हे उदकाची पायपलायन MRFाक वता अशें म्हणून आतांच कळयलें आसा पण आजून पर्यंत कोण पावना ज्या 2 वरां जालीं उदक हें सगळें ट्रीट केल्लें उदक हें सगळें वेस्ट जावन सगळें नाल्यांनी आनी खळयांनी वचपाक लागलां. खांडेपारच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू. नगराध्यक्ष कुंदन फळारीचेर 9 नगरसेवकांनी अविश्वासाची नोटीस घाल्या उपरांत दिवचले बोवाळ. दिवचले सगळे मेळून 14 नगरसेवक तातूंतले 12 BJPचे 2 हेर अशे वर्सान वर्स वेचून येताले. मात आतां वेंचणुकेक 15 म्हयने उरिल्ले आसतना हो अविश्वास ठराव आयिल्ल्यान BJPंतल्या राजकीय घडामोडींचेर नदर. गेली कितकीशी वर्सां जाली बिचोलीच्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे वर्चस्व कायम उरलेलें आहा आनी हेकाच लागून बिचोलीच्या नगरपालिका जी आहा ती सदांच भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनीच भरलेली आसताली. याच बरोबर काल जी घटना घडली त्या घटनेनुसार अचानकपणे स्थानिक जे भारतीय जनता पार्टीचे जे कल आहा ते भायर येयल्या कशें दिसपाक लागले आनी त्यानुसार भारतीय जनता पार्टीचेच 14 नगरसेवक निवडून येयल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक राजकारणासून जाका पुरस्कृत केल्लो त्याच कुंदन फळारीच्या अगेन्स्ट नो कॉन्फिडन्स मोशन तेंच्यांनी DMA कडेन पास केलं. ती 3 वर्सां बऱ्यापैकी आपलं नगराध्यक्षपद सांबाळीत कामां करीत आसलेले कुंदन फळारी ह्याच्या अगेन्स्ट जे काल अचानकपणे 9 नगराध्यक्षांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन जो सादर केलें अशें कळटा की स्थानीक जे भारतीय जनता पार्टी भितर जे दुसबूज चालू आहा ती दुसबूज खंय ना खंय आतां चव्हाट्यार येता अशी दिसता. परत स्थानीक जेन्ना नगरसेवक आणि बाकीच्यांक जेन्ना ह्याच्या बद्दल विचारणा केली जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की ह्या बद्दल जे पार्टी लेवलचे जी जे विचार करता आनी जे नेमणूक करता तेचेरूच आमी सदां फाटीं राखता कित्याक तर इतकी वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी ज्या सदस्याक नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष करतात ताकाच आमी सदैव फाटीं उरता अशें आसतालें आनी तशेंच फुडें उरतलें. आनी ह्याच बाबतींत पळयत जाल्यार ना म्हणटा ते मुख्यमंत्र्यान सुद्दां हितून लक्ष घालपाक सुरवात केल्ली आहा अशें गजाल सुद्दां कानार येयल्ली आहा. स्टुडंटाक दिसता गोंयांत डेंग्यू दुयेंतींचो आंकडो देंवता. हेल्थाची चीफ मेडिकल ऑफिसर कल्पना महात्मे सांगता. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन आंकडो देंवता. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत डेंग्यूचे 70 दुयेंती मेळिल्ले. अंदू हो आंकडो 50चेर. डेंग्यू पावसाळ्यांत चड पातळटा तरी पावस गेल्या उपरांतूय लोकांनी खंय खबरदारी घेवची. ह्या म्हयन्यान आमचे आतां केसी आमचे देंवपा लागल्यात. फ्रॉम लास्ट 2 months द केसीज आर कमिंग डावन. देर इज अ डिक्रिजींग ट्रेंड, डावनवर्ड ट्रेंड. आतां फॉर द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आमकां केसी 50 आसा, 50 केसीस. लास्ट इयर 2023 नोव्हेंबर वी हॅड 70 केसीस. सो ह्यो 50 केसी ज्यो आसा त्यो 32 केसीस आसा त्यो नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवान 18 केसी आसा. सो दीस इज द हे बट सो नाव our transmission season is over now because आमचे गोंयचे transmission season for dengue केन्ना पावसा वेळार from June, April, May, this pre-monsoon, from June onwards till the end of rains. हे आमचे ट्रान्समिशन सीझन. सो ट्रान्समिशन सिजनार आमचे आतां आवर ट्रान्समिशन सिजन ओवर. सो बट आमकां आतां कॅर कितें घेवपाक जाय. आतां ज्यो आमकां पयलीं केसी दिल्यो प्री मनसून आमकां ज्यो केसी दिल्यो आनी आतां सेम जावं शकता पावस थांबतकच ते सेम कंडिशन आसतलें. सो दोज कंडिशन वी हॅव टू टेक केअर ऑफ. अँड वॉट इज दॅट कंडिशन इज अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस. आतां जे जाग्यांनी उदक कमी येता किंवा थोड्या लोकांक संवय आसता उदक भरून दवरपाचें. सो आमकां
प्री मनसून ज्यो केसी जाल्ल्यो कित्याक काय म्हळ्यार अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस जे रिजन आशिल्ले अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस ते आतां परत जावं शकता जरी पावसान बट दीस रेनी सीजन वॉज आवर कंट्रोल वॉज मच बेटर देन लास्ट इयर बट दीस इयर वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल बॉडीज as well as I feel this community also gave lot of support. हे आशिल्ले दनपारचे अपडेट परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट प्रुडंट प्लस ॲप, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.